बाबाची पुताची पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफी आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबामडीनो खुशाल जावया, देवाक आर्गां दिवया, कित्याक आनीक एक नवे दिसाचें देणें देवान आमकां सगल्यांक फावो केलां. आख्खी रातभर राखून सांबाळून नव्या दिसाचो उजवाड देवान आमकां फावो केला. आनी आयच्या दिसाक जेजू जिविताचो उंडो ह्या विशयाचेर नियाळ करून देवाचें उतर तुका म्हाका आपयता. जाल्यार होच जेजू जिविताचो उंडो आमकां सगल्यांक उदी करून हे परिस्थितींत बेगीनूच हें सगळें सोंपून नव्यान मिसाचे भेटेंत आमी भोक्तीपणीन इगोर्जेन येवन पोरशी येवन वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पत्की सरपत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत हो घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पत्वेदार देव आमची काकलत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या गाकुतको सोम्या गाकुतको प्रिसा गाकुतको प्रिसा गाकुतको सोम्या गाकुतको सोम्या गाकुतको. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयिल्ले ती आमची मागणी आनी गोरजो ओगेपणान पुनोवच्योन जाल्ल्या जेजू जिविताचे उंड्या सरशी आमची मागणी गोरजो ओगेपणान दवरुया. देव आमच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्यांक सर्गीच्या राजाची दारां तूं उगडटाय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें जांकां सर्व पातकांतली तुवें नितळ केलाय तांकां तुवें बासायलोली देणी फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. इस्तेवान महाधर्मसभेच्या वांगड्यांक म्हळें, तुमचें कांतें कितलें निबल, तुमचें मन आनी कान अनबावडत्यांची. पवित्र आत्म्याचे तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच तुमी करतात. खंयचेय तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दुमाडो दिनासतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदी फुडेंच परगट्टाले तांकां तांणी जिवेशी मारले आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतां उदेशी सुमूट दिल्ली तरी तुमीच ती पाडूंक ना. हें आयकून तांचे काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरून स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली
आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक बसलेलो पळयलो. ताणें म्हळें, पळयात स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसा तो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान उयल्यो मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. ते तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवांक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सुम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. मागीर दिंबी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हळें, सायबा, तांकां हे पातकाचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी म्हणून तो अंतरलो. हे खुणांक सावलू सारको कबूल जालो. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आतां आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. म्हणुया, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, म्हजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलूय, म्हाका वाट दाखय. म्हणुया, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुज्या भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. ताच्या मोगा खातीर हांव आनंद भोगतलों आनी मुरगडटलों. म्हणुया, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुजे माये मोगान म्हाका सोडय. मनीस लोचाणां मांडटात तेन्ना तुजे गोपांत म्हाका लिपून आसरो दी जाय. म्हणुया, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. उद्गाराक उबी रावया. Soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora. जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना. Soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora. सर्वेस्पर तुमची सगळ्यांचो तुमचे सगळ्यांचो जुवावा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोयमान तुका सोम्या. लोकांची उरपणजीन जेजूक म्हळे, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखोवची. तुज्यान कितें करूंक जाय. आमच्या पुर्वजांनी ओरण्यांत मान ना केलो, ताणें तांकां स्वर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलेलें आसा. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, मोजेसान तुमकां स्वर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो स्वर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाब. कित्याक जो स्वर्गार्थान देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हळें, हो उंडो आमकां सोदां दी. जेजून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच तहान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या बाबा जशी परी सुरवातेच्या उतरांनी उगडास केला जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो जाल्यार ह्याच विशयाचेर आयची दोन्ही वाचपां बाबा आमकां नियाळ करूंक आपयतात. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत जेजू कितलेच फावटी ह्या उंड्याची खबर करता आनी शेवटाक आखरेक ह्या लोकांक ती समजणी दिल्या उपरांत तो म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. कित्याक हो लोक जेजू थंय कसली तरी खुणां मागतालो, तूं आमकां कसली खुणां करून दाखयशी. जाल्यार त्या वेळार उंड्याची खबर जेजू तांकां सांगता आनी तुमकां खरो उंडो दिला तो मोइसेस न्हय पूण म्हजो सुर्गीचो बाप. आनी ह्या पासत हांव जावन आसा जिविताचो उंडो ही शिकोवन हो स्पश्टपणी संदेश जेजू ह्या लोकांच्या उरपंजीक दिता. बाबा खऱ्यांनीच जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो. कित्याक आख्ख्या आपल्या जिवितान जेजून जायत्या जाणांची ताचे सरशें आयिल्ल्यांची भावार्थान ताका उलो मारतल्यांची तान आनी भूक निववली, ताणें भूक आनी तान मारली आनी अशे तरेन तांकां हें सासणाचें जिवीत फावो केलें. कित्याक बाबा देवाचें उतर जुवांचेंच शुभ वर्तमान 10वी वळ आमकां उगडास करता. जेजू म्हणटा हांव संवसारांत आयलां जाल्यार तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी सुबामपणी तें तुमकां मेळ्ळलें म्हाका जाय. आनी दुबाबा वरेन बाबा जेजूचें आख्खें जिवीत आमकां हेंच सासणाचें जिवीत मेळून दिवंक, सासणाचें जिवीत आमी जोडून घेवंक आख्खें जेजूचें जिवीत जालें. तरेतरेचो लोक जेजू चडशीं येतालो जाल्यार तांच्या उलोवपांतल्यान तांच्या भावार्थाची तपासणी केल्या उपरांत तांचे चडशें भासाभास केल्या उपरांत मागलेले उपकार मेळोवन दिवन जेजू तांकां एके भाशेन आपूण जिविताचो उंडो आपणाक चडशें हें सासणाचें जिवीत आसा हें जेजू तांकां भासायता, थिरायता आनी हेंच जिवीत तांकां दिवपाचो प्रयत्न करता. हाच्या पयल्या वाचपांत दोन दुताच्या इतिहासांतल्या वाचपांत इस्तेवाची खबर आमकां मेळटा. थंयसर इस्तेव जेजू परगट्टालो आनी देखून हे धर्म सभेचे वांगडी आसतले, फुडारी आसतले ते ताका धरतात आनी अशें ताणें परगटिना जावंक ताचेर आरोप घालतात, ताका मार घालतात, जिवेशी पासून ताका मारतात, फातरांनी पासून ताचो जीव काडटात. पूण हें सगळें सोसूंक बाबा इस्तेव तयार आसा. कित्याक सासणाचें जिवीत जेजू चडशें आसा हें तो ओळखून घेता. हें सासणाचें जिवीत फकत जेजूच्यानूच आमकां दिवंक जाता हें तो जाणून घेता. आनी ह्या पासत तो म्हणटा सोमया जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. हे भावार्थाचें मागणें इस्तेव जेजू करता. कित्याक जेजू चडशेंच हें सासणाचें जिवीत आसा म्हूण तो ताका थावें जाता. बाबा जेजू जिविताचो उंडो, जेजू सासणाचें जिवीत आमकां दिसा दिसपटी पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान तो दिवंक आशेता आनी ओत्रेकता. ह्या दिसांनी आमी हे पिडेक लागून घरांनी आसा. मिसाचे भेटेंत आमच्या टिव्हींचेर दुसऱ्या यंत्रांचेर आमी पळोवन वांटो घेता. ही पवित्र कूड जेजूची शेवूंक कोणी आमकां मेळ्ळो ना. तरी आसतना आज देवाचें उतर ही खात्री वो भरवंस आमकां दिता. जेजू लागीं प्रार्थया, जेजू लागीं मागुया. बेगीनच हो जिविताचो उंडो पवित्र कोमन्याव आमकां पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवन मेळून ही पिडा रोग नोपय जावन काबार जावन परतून मिसाचे भेटेन पोरशी आमी वांटो घेवंक आनी तातूंतल्यान ह्या जिविताच्या उंड्याक आमी शेवूंक हें भाग आमकां मेळून दिवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन जेजूची कृपा बळ मागुया. भेटवणीच्या वेळार गायन गावुया. सर्वेस्परा देवा C30 पान 40 C32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उंड्याचे 이 배투가 만다 또 시고 예배된 가다스도 감지
वाचो म्हजे भवमरेनी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वद्विदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. या हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवं. बापाक सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी वमतात. आनी जशें इतलो व्हड संतोश बघून संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गींचो तो उच्चारा व्हडतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्परांत वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसोणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogut purgotuya, Jesu melo, Jesu jiwon zala, Jesu nowian येतलो. बाबा जेजूच्या मोर्दांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर. आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाजता. जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर वीस जालेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा
फिलीप आमचे बिसाहेब आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपल्या घरांत रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यन जुजे भाग्यन दोंडूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शिशू वरवीं त्या शिशू सांगता त्या शिशू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. भवमलीनो जेजू जिविताचो उंडो. जेजू आमकां सासणीक जिवीत दिता आनी हेंच जिवीत जिवंक जिविताचें देणें देवान आमकां आपल्या पुता जेजू वरवीं फावो करून आज पासून राखल्या आनी सांबाळला. बरे भलायकेन देवान आमकां दवरल्यान हो जिविताचो उंडो दिसा दिसपटी देव आमकां शेवूंक घडये ओत्मीक वाटेन तरी आमकां देव फावो करता. आनी अशे भशेन आमचो भावार्थ आमचें क्रिस्ती जिवीत भावार्थाचें जिवीत तो थीरघोट जिवाळ दवरता. जाल्यार असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्या देवा बाबाचे उपकार आठोवन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणात. सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सभेची शांती सदाकाल तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. हो जेजू जिविताचो उंडो संवसाराचें पाप काडटा तो. ह्या उंड्याच्या ह्या येशेलेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोव मळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुशिलो कोट सरूंक केदींच निर्मी नाका. आमेन.
जिविताचे उदक जिविताचो उंडो D23 पान 60 D23 पेज 60. जिविताचे उदक हांव वियोग्योचे तानेल्यारू जिविताचो उंडो हांव कावंक्योचे भुकेल्यारू आमचो वत्नो तानेला तुका पिवून आशेता आमचो वत्नो भुकेला तुका कावू गावडेता आमचो वत्नो तानेला तुका पिवून आशेता आमचो वत्नो भुकेला तुका कावू गावडेता. कोरोना व्हायरस हे पिड्याड देवाची काकलुती खुलो सोरपदवेदार आनी काकलुतसारा देवा सोडवून दिवंक तुजो हात मोठो जालो ना न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यांत तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पदवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. ही पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी. मोर्ताचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या ही पिडा नाश करपा खातीर एक ओखोद घडून हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सोवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. भोव मोगाळ बाबा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समरमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुठा वरवीं तुवें आमकां नवें जिवन भरलें. तर आमकां पवित्र पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणाक आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपत्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार शेवटाचे गायन आमी गावुया. एफ सो देवाक दिनवास पान 208 F6 page 88. देवाक दिनवास देवाक कारगां जेजू सोंगी आमकां विजय. देवाक दिनवास देवाक कारगां
जेजूचो पोरमोड आमी सगळे घोडे शिबणोत वेता जेजूचो दूत आमी नवे जिवीत दिवूंक लासा देवाक दिवस देवाक आर्गां जेजूचो